आयज आमी जो सीसीबीचो कमिशनर आसा तांकां मेळपाक गेल्ले आनी तांकां आयज आमी एक मेमोरेंडम आसा जो डिमांड मेमोरेंडम तो सबमीट केल्लो आसा. बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाका जेन्ना कळोन येयलें की जो सीसीपी आसा सीसीपीच्या अंतर्गत जे वर्ड कमिटीज 7 वर्ड कमिटीज फॉर्म करपाचे आसता तो वर्ड कमिटीज फॉर्म केल्ल्यो ना आनी एज पर जो सीसीपी एक्ट 2002 आसा सेक्शन 41 हेच्या अंतर्गत हो अधिकार दिल्लो आसा की वर्ड कमिटीज ह्यो मॅन्डेटरी केल्ल्यो आसा ह्यो जाता तितले बेगीन फॉर्म करपाक जाय. आमी पळयलां की सीसीबीचे जे इलेक्शन आसा हेका इलेक्शन जावन 2 म्हयने मायज जावन गेले पण अजून पर्यंत ह्यो वर्ड कमिटीज ज्यो आसा त्यो वर्ड कमिटीज फॉर्म जाल्ल्यो ना. आनी ह्यो वर्ड कमिटीज म्हटल्यार कितें वर्ड कमिटीज म्हटल्यार जेन्ना वॉर्डांक घेवन म्हटल्यार वॉर्डांतले लोक जे आसा तांकां घेवन जो बरो पैकी गव्हर्नन्स फॉर्म करता तेंचे जे इंटरेक्शन करपाक मेळटा आनी ते लोकलांक जे डिसिजन मेकिंगान आपणाचो हातभार लावपाक मेळटा अश्यो त्यो वर्ड कमिटीज आसा आनी हे मॅन्डेटरी करून बसून जे सीसीपीन अजून पर्यंत केल्ले ना. सो हेजो डिमांड आमी घातलेलो आसा. तशेंच आमी पळयल्लें आसा की जो सीएजी रिपोर्ट आसा जो सीएजी रिपोर्ट परफॉर्मन्स ऑडिट रिपोर्ट आसा तितून पासून हे 74th अमेंडमेंटाच्या अंतर्गत हे इम्प्लिमेंट करचे हे सीएजी रिपोर्टांनी दाखयल्लें आसा. सो आमचे क्लियर जे डिमांड आसा ते आमी मेन्शन केल्ले आसा की वर्ड कमिटी म्हळ्यार 30 मार्च 2026 ह्या दिसा सगळे कावन्सिलर्स जे आसा तेंच्यांनी ओथ घेतलो पण ते घेवन बसून अजून पर्यंत ह्यो वर्ड कमिटीज कित्याक जावना हेय आमी प्रश्न जो आसा तो जो आमचो कमिशनर आसा हेका विचारलो आनी तांकां सांगलें की हें करपाक जाय म्हणून तेणेंनी मान्य करून घेतलें की हें आमी करून घेता म्हणून जाता तितले बेगीन आमी करून घेता म्हणून. सो आमचो हो डिमांड जो आसा तो आमी सगळ्या म्हटल्यार मुखेलमंत्र्याक बरयल्ले आसा. तशेंच जो चीफ सेक्रेटरी आसा तेकाय बरयल्ले आसा की इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय. मेयराकूय जो सीसीबी मेयर आसा तेकाय बरयल्ले आसा आनी बाकीचे कावन्सिलर्स जे आसा तेंकाय आमी लेटर केल्ली आसा. सो सगळ्यांनी एक प्रॉडक्ट मीन्स एकटे जावन हे वर्ड कमिटीज ज्यो आसा 7 वर्ड कमिटीज त्यो इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी हेजे जो लाभ आसा जो बाकीचे आमचे लोक आसा तांकां जातलो ऑर्गनायझेशन ज्यो आसा तांकां जातलो आनी सगळे बरे पैकी डेव्हलपमेंट जे पणजे सारख्या आमच्या कॅपिटल सिटी आसा हे डेव्हलपमेंट आमी करूंक शकतले जावं व्यू पॉयंट्स जो लोकांचो आसा तो व्यू पॉयंट्स आयकुपाक शकतले. सो आमी एक अपेक्षा धरता की जाता तितले बेगीन ह्यो वर्ड कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट जातल्यो आनी लोकांक एक बरो पैकी गव्हर्नन्स सिस्टम आमकां पळोवपाक मेळटलो. थँक्यू.